एकलोच देव आपूण देव म्हणून फोटोवचे जायते आसात. आपूण देव म्हणून मनशाक आपणा सरशी ओडचे आसात. त्या सक्त्यांत जावन तुवें वांसाजे त्या सक्त्यांच्या हातान तुवें पडून नास जावन जो म्हणल्या त्या कणसणांत त्या त्या एका मस्तू काल म्हणटा ताका आमी व्हडल्या आशेन व्हडल्या त्या मोगान देवान तें सांगचें. देवान आमी गेल्ले हांव म्हणून टेन्शन जावन हळय हांव प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसिना. खंयच्या दिसांनी गेलो जाल्यार म्हाका राग येता हांव मातसो तें न्ही. देवाक एक नांव आसा. पवित्र पुस्तकांत परमेश्वरान देवाक कितें म्हणा पळयतात? यावे. मागीर एलोहिम म्हण आसा. मागीर आनी जायतीं हेर नांवां आसात देवाक. पूण देवानच आपणाक एक आपयल्लें नांव आसा. आय एम हू आय एम. ओके. आनी एक नांव आसा जो हांव जो जावन आसा तो हांव म्हणून देवान सांगलें. पूण आनी एक नांवान देव आपयता. आनी एक नांव तें आयकल्यार तुमकां इल्लें शॉक जायत. आय एम ए जेलस गॉड म्हणटा. कळ्ळें? जेलस गॉड. कळ्ळें? जेलस म्हळ्यार कळ्ळें? मोसरी देव म्हणटा. म्हजें नांव मोसरी म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालो कित्याक प्रेज द लॉर्ड ना गे? तुमकां तूं रेफरन्स जाय गे? रेफरन्स सांगया हांव बेश्टें तरी. पूण ट्रान्सलेशनांत मोसरी इल्लें दुसरें गेलां. इंग्लिशान जेलस गॉड आसा. द्वितीय पुस्तकांत तें आमकां पळोवंक मेळटा. पूण कोंकणींत इल्लेशें बदलिलां. कितें बदलिलां म्हळ्यार हांव प्रतिस्पर्धींक सोंसिनातलो देव. निर्गमनाचो ग्रंथ आमी थोडी रेफरन्स आमी वाचया. निर्गमन 20 अध्याय 5वें वाक्य. ब्रदर आमकां वाचता. येस. तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय. हे बॉम्ब्यांक नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय. ओके. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसिनातलो देव. प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसिनातलो देव. नो कॉम्पिटिशन. आय डोंट केअर. देर इज नो कॉम्पिटिशन. त्या कॉम्पिटिशनाक हांव सोंसिना. कित्याक मोसोर जाता म्हण न्हय गे? वय गे? ओके. होल्ड ऑन युअर जजमेंट. द्वितीय एक्झोडस 34 34. निर्गमन ग्रंथ पुस्तक 34 34 14. तुमी हेर खंयच्याय देवाक नमस्कार करचो न्हय. खंयच्याय देवाक नमस्कार करचो न्हय. कित्याक प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसिनातलो म्हणून सर्वेस्पराचें नांव. कितें म्हूण नांव? प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसिनातलो देव. सोंसिनासलोच म्हूण सर्वेस्पराचें नांव. कितें नांव? प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसिनातलो. मुखार द्वितीय पुस्तक 4 अध्याय 24. ड्युटरोनॉमी 4:24. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव एक भस्म करपी उजो प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसिनातलो देव. प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसिनातलो देव. परत्यान 5 अध्याय 9वें वाक्य. उडास दवरा. हें वाक्य भोव गरजेचें. देखून जर तूं आनी एकल्या ताच्या संगता नमस्कार करताय तो तुका इम्पॉर्टंट जाता तर जाल्यार देव सोंसिना. तें मागणें देवा सरशी वचना. तुका ताची जाप मेळना. तांकां नमस्कार करिनाका. वा तांची पुजा करिनाका. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसिनातलो देव. 6 अध्याय 14 ते 15. ड्युटरोनॉमी 6:14-15. हेर देवा फाटल्यान म्हणजे तुमच्या भोंवतणी असलेल्या लोकांच्या देवा फाटल्यान तुमी वेचे न्हय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव जो तुजे मदें वस्ती करता प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसिना. हॅलो केलें नांव? प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसिना. इंग्लिशान हरिये कडेन हें ट्रान्सलेशन जेलस गॉड म्हूण दिलां. आतां पोर एक फेसबुकार एका स्त्रियेचें एक रायटअप वाचलें. एक स्त्री अशें बरयता. इंग्लिशान तिणें बरयल्लें. हांव कोंकणीन सांगता. हांव काजार जावन म्हज्या घोवाच्या घरा आयिल्लींच घोवान म्हज्या लागीं बॉयफ्रेंड आसले गे तुका आसात गे म्हूण विचारलें. हांवें म्हळें ना अशें फ्रेंडशीप आसली ना आनी मुखार कोणा लागीं तशें कॉन्टॅक्ट दवरूंक ना. आनी उपरांत म्हणलो एका हप्त्यान म्हणलो तूं हें जिन्स पुरा कित्याक घालताय? जिन्स घालताय तूं आनी थोडे पटीन तूं पाट येदी व्हड उक्ती दवरताय. कोणें पळोवंक म्हणून?
हांवें एकल्यान पळयल्या पावणांगे वय हांवें पाट व्हडली उक्ती दवरचे बाजू आनी पुरा भितर दवरल्यो आनी बंद आसच्यो तसल्यो बाजू गेल्यो जिन्स काडून उडयले आनी बरें माणसुगेचे वस्तू न्हेसोंक सुरू केलें आनी थोड्या दिवसा उपरांत म्हजो नवरो म्हणलो हें पुरो मेकअप लिपस्टीक कोणाक कोणें पळोवंक म्हणून हांव तुका पळयता सदां तूं म्हाका सोबीत दिसताय आनी कोणें तुजेर आकर्शीत जावच्या खातीर तुवें मेकअप करताय हांवें जायत म्हळें मेकअप आनी पुरो सोडलें सगळें तशेंच जावन मुखार वेताना एक दीस म्हज्या नवऱ्याक म्हजे रासची अट्रॅक्शन उणें जालें तो आनी एका स्त्रिये लागीं बारी लक्षिल्ल्यान जालो आनी हांवें विचारलें कालें तूं कित्याक ताच्या फाटीक पडलाय तूं मोटें जालाय तो म्हणलो म्हाका कित्याक हांवें म्हज्या विशयान कॅर काणयो नातलें ताका जाय जाल्लें पुरो रांदून दिलें पूण हांव म्हज्या विशयांत विसर पडल्यान हांव म्हजी सोबाय गेल्ली मेकअप वचूं ना तें करूं ना हें करूं ना हांवें ताचेर सांगलें ना त्या स्त्रिये लागीं तुवें संबंद दवरूंक जायना तुजे खातीर हांवें सगळें सांडलां ताणें म्हाका एक काणसुलाक दिलें कोणें गोवान एक काणसुलाक दिलें तोंड दा म्हूण भितर बस म्हाका जाय जाल्यार हांव करतां ओके हांवें म्हळें जायत त्या दिसा भितर दवरिल्ल्यो बाजू ओपन आसच्यो बाजू आनी जिन्स भायर आयले मेकअप करूंक हप्त्याक एपटी हांव हाका गेली आनी हांवें एक नंबर गेलें एक नंबर म्हज्या मोबायलांत एक सेव केलें दुसऱ्यांत लवर म्हूण गेलें म्हज्या नवऱ्यान सोदूंक सुरू केलें म्हज्या फाटल्यान येवंक सुरू केलो पारो दवरूंक सुरू केलो हें खंय येता कोणाक मेळटा की म्हणून हांव सकाळीं सांजेर मुसली घरा भितरच आसताली आतां म्हजें काम जाल्लेंत बरें स्टायल कर हांव भायर वचूंक सुरू केलें म्हज्या नवऱ्यान भारी सोदूंक प्रयत्न केले 1 म्हयनो जालो मेळोवंक गुत्तू ना म्हजो बॉयफ्रेंड आनी हांव सांगता मेळोवंक गुत्तू ना ताका शिरकोन पडून आमी कित्याक बॉयफ्रेंड नातुल्लो हांवें बेश्टें ताका इल्लेशें दाखोवंक इल्लें साळोवंक म्हणून म्हाका बॉयफ्रेंड आसा म्हणून पयले एका स्टायलार हांव अशें पुरो करूंक सुरू केलें पूण बॉयफ्रेंड जाय की नातुल्लो आतां मोसोर त्या दादल्याच्या काळजांत उब जालो की ना बें उब जालें की ना उब जालें आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत एक बें उब जाता प्रत्येक जावन काजारी जोड्याच्या जर दादल्याची दिश्ट काय मजेतान पयस वसात कोण ना म्हणून एका स्त्रियेच्या काळजांत धडधडे आसतात की नात हॅलो स्त्रियेच्या काळजांत दादल्या विशयांत दादल्याच्या काळजांत स्त्रिये विशयांत आसात आतां हे धडधडे देवाच्या काळजांत आसचे न्हय वो मोसोर न्हय जें कितें हांगा प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसी नातलो देव म्हूण सांगतना देव आमचे बरी अस्कत जावन येती जाल्यार खाल म्हाका कोणी पाटला उदाहरणांत हांव एकसुरो जाता ते देव व्हडले जातीत म्हणल्या कारणा खातीर देव भियेता न्हय कित्याक देव म्हणटा हांव प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसी नातलो देव म्हणून कित्याक हॅलो कित्याक म्हळ्यार ताका प्रतिस्पर्धीत नांत दुसरे देव नांत देव आसचो एकलोच देव आपूण देव म्हणून फोटोवचे जायते आसात आपूण देव म्हणून मनशाक आपणा सरशी ओडचे आसात त्या सक्त्यांत हांव तुवें वांसाजे त्या सक्त्यांच्या हातान तुवें पडोवन नास जावं जो म्हणल्यार त्या काणसणांत त्या एका मस्तू काले म्हणटा ताका आमी व्हडल्या आशेन व्हडल्या त्या मोगान देवान तें सांगचें देवान आमी गेल्ले हांव म्हणून टेन्शन जावन हळे हांव प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसिना तांच्या तशें गेलो जाल्यार म्हाका राग येता हांव मातसो तें न्ही Praise the Lord. Praise the Lord.